नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। बाळी बेरोड्या खासगी एडेड स्कुलांत भुरग्यांनी 7 वर्सांचे चलयेक बडयले। गंभीर जखमी भुरग्यां हॉस्पिटलांत क्रिटिकल। कुंकळे पुलीस कागाळ जमाव पुलीस स्टेशनात। कसले धर्मीक विषय काढून लोकांनी वाद करचो न्ही। वगीच पुलीस स्टेशनार गर्दी नाका, संयम पाळात। मुख्यमंत्र्याचो उलो। काँग्रेस म्हणटा रायट विंग वाले जबाबदार। ग्लोबल गोंयकारांक कनेक्ट करपी गोंयकारांच्या प्रुडंटाक 18 वर्सां। प्रुडंट 18 वर्सांचे जबाबदारी वाडली। ग्लोबल कनेक्ट विस्तारूंक नव्या पावड्याची तयारी। हरमल पंचायती फाटल्यान प्लास्टीक कोयर जायत म्हणून रशियन टुरिस्टाची पंचायतीक कागाळ। प्रकरण पावले एनजीटी मेरेन। एनजीटीची अर्द पडटनाच एक्शन। टुरिस्ट सीझन सुरू। पर्यटन सीझनाची पहिली चार्टर फ्लायट गोंयांत। मोपा विमानतळार रशिया सावन 2 चार्टर फ्लायटी। एका दिसांत 329 फॉरेन टुरिस्ट गोंयांत। जमतीची कॅटेगरी बिल्ट अप प्रॉपर्टीचो आधारभूत रेट एनालायज रिवायज करूंक सुचोवण्यो दिवंक खासा समिती। रेव्हेन्यू सेक्रेटरीच्या मुखेलपणांत 15 वांगडी समितीचे। इस्रायल इराणाचे पेटले। इराणाचो 200 मिसायलांचो मारो। इस्रायलान आडायलो। अस्तंत आशियांत मोठे जापेक तयार रावात। इस्रायलाची शिटकावणी संवसाराची नजर। कुंकळे वेरोड्या एका खासगी एडेड स्कुलांत मार बडय केल्ल्यान चली क्रिटिकल परिस्थितींत जीएमसींत। ते चलयेक खंय ताच्या स्कुलांतल्या बरोबरच्यांनी बरीच मार बडय केल्या। पालक आनी लोक उलयता ते प्रमाण क्लास टिचरीन खंय प्रकरण आदीं व्हडलेशें कानामनार घेतलें ना म्हूण प्रकरण चडार पडलें। लोकांचो जमाव कुंकळे पुलीस स्टेशनार पावलो। हांव पीटीए मेंबर आनी म्हाका तेमी स्कुलान आपयल्लो ते फुटेज दाखोवपा लागून। आनी हांवें पयलें थिंगा फुटेज ते एक खूब वेळ अशें दोळे घश्टून रडटाले। आनीक दोळे म्हळ्यार ताका सांगोंक कळनासलें। अशें तकले हात धरताले ते पयलें तो दोळे पुसत आसलेले, न्हिदताले, रडटाले, रडत आसले ते। आनीक टिचर शिकयत आसलेली। आनी मागीर कितें जालें ते स्कूल सुटपा टायमार तेणी मॅडमी आपोवन हाडलो आनी तेणी कितें केलें तेच्या भुरग्याच्यान उबो रावोंक जायनासलें। उबो रावोन आसतना तेगेर भायली फुटेज आमकां खबर ना। ते उबो रावन आसतना मागीर तेणी खंय कोणी एक पेरंट्सान जे भुरगे आसलेले ते एक पेरंट्स एकूच येयल्ले कोण भितर। आमकां पेरंट्सांक गेटी भितर येवपाची हें ना, परमिशन ना। तेणी कितें केलें कॉल केलें आनीक हेची हेगे आवयक आपयलो। तेन्ना हांव भायर आसलो। तेणी कितें केलें बेगबेगीन गाडी रस्त्यार दवरली आनी म्हाका सांगलें मातशी गाडी पार्क कर म्हणून, भुरगीं आपल्या बंद ना म्हणून। आतां कितें जालां आमकां खबर ना। मागीर तेगे हांवें गाडी सायडीन पार्क केली आनी हांव बी गेलो परमिशन घेवन ते गेटी आसा तेचे मातशें वचोन येत म्हणून। आनी हांव भितर गेलो। भितर गेलो जाल्यार तें चेडूं हें उबो रावपा हितून आसलेलें। तेणी घेयलें तेन्ना जायना। तेगे पांय बी स्ट्रेट आसले ते गेले, म्हळ्यार पांय फोल्ड करून नासलेले, म्हळ्यार कांय तेगे हें एक्शन नासलेली। हांवें उदक घालपाची ट्राय केली, उदक गेलें ना तेणी। आनीक तेका पयल्यार मागीर फेस येवंक लागलो। उदक तोंडाक गोड सुद्दां गेलें ना तेणी। आनीक मागीर हांवें वेळ गेलो, म्हळ्यार तोंडाक उदक बी मारता म्हणून, पूण तेगे कांयच रिस्पॉन्स नासलो। उलो मारलो वो बी कांय नासलें तें। आनीक कितें जालें तेणी त्या टायम कॉल केलें आपल्या रिलेटिवांक मातशी गाडी हाड कोणी यो म्हणून। तेका थिंगसान येत पसून टायम जालो। टायम जालो म्हळ्यार ते बायकार आसलेलें न्हू, त्या बायकार आसलेलें। तेणी कॉल केलें आपल्या हेका सोयऱ्याक। तेदो वचून टायम जालो पूण आमी थिंगा आसलेले। मागीर ते टिचर सगळी पळयली आनी ती गेली थोडी म्हणून की तेका रडो न्ही, तेका पडो न्ही म्हणून। जेन्ना क्लास टिचर जेन्ना हेडमिस्ट्रेसाक कळ्ळें की बाबा ते भुरगे बऱ्या कंडिशनान ना आनी आमी तेका हेल्प ऑफर करपाक जाय,
जाल्यार तेजी हेडमिस्ट्रेस क्लास टिचर म्हणटा तूं मामागेर येयला, तूं नाटक करता, असले सगळे एक 8 वर्साच्या भुरग्याक म्हटलां जे ऑलरेडी ब्रेनान ताका ब्लिडींग स्टार्ट जाल्ले बाय दॅट टायम. कोण इतले सगळे जायसर एक आवय आपल्या भुरग्याक अनकॉन्शियस भुरग्याक एक तकली उडयल्ले भुरग्याक घेवन थंय रावला. एक स्कुलाचो मॅनेजमेंटातलो एक मनीस जावं या कोण फॅकल्टी जावं बस ड्रायव्हर कंडक्टर त्या बसी स्कुलाचे कोण जावं एकलो कोण फुडें येवन त्या भुरग्याक हेल्प करूंक ना. स्कुलान जे नेग्लिजन्स केला, टिचरींनी जे नेग्लिजन्स केला आणि हेंच्या हेडमिस्ट्रेसान जे नेग्लिजन्स केला तेका लागून आयज ते भुरगे आपल्या लायफा खातीर खूब स्ट्रगल करता. आमी 26 सप्टेंबर आमी कंप्लेन रेजिस्टर केला. हो आसा FIR कॉपी. हांवें आनी म्हाज्या हजबंडान FIR कॉपी मागिल्ली 4 दीस पयले. आमकां कंप्लेन कॉपी दिवन धाडला, FIR कॉपी दिवना, कंप्लेन कॉपी दिवन धाडला. आणि आयज जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा आख्खो बाळ्ळी फातर्पा कुंकळे जमा जाता पुलीस स्टेशनार, तेन्ना भियोन हेंच्यांनी एक FIR कॉपी रेडी केल्या आमच्या तोंडार मारपाक की पळय आमी आमचें काम करता. डेट हांगा आसा 2 तारीख आयचो डेट 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दिसा हेंच्यांनी हे केला. इतले दीस पुलीस कितें करताली? जेन्ना आमी हांगा येवन विचारता पुलिसांक की खंय पावली इन्क्वायरी, आमची इन्क्वायरी चालू आसा. तुम्ही कॉमन पब्लिकाक पिशांक काडपा बसला हांगा. एक 8 वर्साच्या भुरग्याच्या लायफाची काय व्हॅल्यू ना? गोवाचे ज्युरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कितें फेल जाला? क्वेश्चन मार्क पडला हांगा. आमकां जस्टीस जाय. आमकां ती प्रिन्सिपल मिसेस डॉरथी फर्नांडीस, क्लास टीचर मिसेस लजिमा फर्नांडीस अँड द होल स्कूल सिस्टमाचेर एक्शन घेतलें जाय म्हणल्यार जाय. संवसारभरांतल्या गोंयकारांचो ग्लोबल कनेक्ट करपी प्रुडंटाक आज 18 वर्सां. प्रुडंटाचो 18वो वर्सुकी दीस. प्रुडंटाचेर आनीक जबाबदारी वाडली. सर्तीच्या युगांत नवो पावडो हुंपूंक प्रुडंट तयार. संवसारभरांतल्या कोंकणी आनी गोंयकारांक क्रेडिबल इन्फोटेनमेंटाक प्रुडंट म्हत्वाचो आदार आनी खांबो. वेगवेगळ्या मळावेल्यान प्रुडंटाक सकाळ सावन परबीं. कसलेय धर्मीक विशय काडून लोकांनी पुलीस स्टेशनार गर्दी करची न्ही. सगळ्या धर्मियांनी समजिकायेन वागचें. मुख्यमंत्र्याचो उलो. काणकोण जुलुसा वेल्यान हिंदू मुस्लीम गटांचें शक्ती प्रदर्शन. इन्क्विजिशनाच्या हुतात्म्याक भौशीक श्राद्धय घालें. ते फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयला. काँग्रेस म्हणटा उजव्यो संघटना जबाबदार. तर ते जुलुसाच्या विशयाचेर सध्या खूप चर्चा चालू आल्या बोवाळ चालू. हांवें सांगलां मरे दोनूय धर्मांच्या वाटेंतल्यान नाका जाल्ले विशय काडून लोकांनी तशें अननेसेसरी पुलीस स्टेशनाचेर येवचें न्ही. म्हाका दिसता संयम पाळप गरजेचें आसा. एका रशियन टुरिस्टान हरमल पंचायतीक कोयराचेर बरीच देख दिल्या. पंचायती फाटल्यान प्लास्टिकाक उजो घालतात म्हूण त्या टुरिस्टान पंचायतीचे नजरेक हाडिल्लें. बरोबर प्रकरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी NGT मेरेन व्हेलें. NGTच्या अर्दी उपरांत हरमल पंचायत निवळ्ळी. आमी गोंयकार वचत थंय कोयराचे ढीग उडोवंक चल्ले आनी भायल्यान येवपी पर्यटक नितळसाण राखूंक सोदतात. कोयरावेल्यान एका रशियन पर्यटकान हरमल पंचायतीचे डोळे उक्ते करून दिल्यात. प्लास्टिकाक उजो घाला म्हणून पर्यटकान पंचायतीच्या नजरेक हाडून दिल्लें. हरमल गांवांत पर्यटक म्हणून आयिल्ले रशियन नागरीक श्री पॉवेल बॉलिगांव हांच्या लक्षान एक गजाल आयली की हरमल पंचायतीच्या फाटल्यान एका मेकळ्या जागेंत प्लास्टीक गार्बेज जळयली गेली वता. सो ही गजाल ताणें पळयतकच ताणें पंचायतीक फोन केलो. हरमल विलेज पंचायत हरमल पंचायतीक फोन केलो आनी अशे प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर ताणें सगळ्या खात्यांक बरयला. त्याच बरोबर ऑनरेबल NGTकूय ताणें ईमेल धाडली आनी त्या ईमेलीची दखल घेवन ऑनरेबल NGT गोवा राज्य
स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत हरमल आणि कलेक्टर नॉर्थ हांका प्रतिवादी करून नोटीसी काढल्यो. आणि त्या ईमेलाची दखल घेतल्या उपरांत सुनावणी जेन्ना सुरू जाली तेन्ना हे रशियन नागरीक जे पर्यटक म्हणून गोंयांत आयिल्ले त्या 2022 सालांत तांच्यांनी आपलो व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या मार्फत एपियरन्स दिलो आणि आपली कैफियत मांडली. ऑनरेबल एनजीटीन एक जॉईंट कमिटी स्थापन केली आणि हो प्रकार कितें आसा किंवा प्लास्टीक जळोवपाच्या संदर्भात हरमल गांवांत कितें पंचायतीन कितें आंखणी केला, कितें तांच्यांनी व्यवस्था केला हाची पुराय म्हायती मागली. सो त्या म्हायतीक अनुसरून जॉईंट कमिटीन रिपोर्ट दिलो आणि त्या वेळाचेर हरमल पंचायतीक एक 25,000ची फायन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिली, ती तांच्यांनी डिपॉझिट केली, तांच्यांनी भरली. गोंयांत टुरिझम सीझन सुरू. ओनू टुरिझम सिजनाची पहिली चार्टर्ड फ्लायट गोंयांत देंवली. बुधवारा सकाळीं रशिया सावन 2 चार्टर्ड फ्लायट्स मोपा विमानतळाचेर देंवल्यो. एकातेरिनबर्ग आनी मॉस्को सावन 2 फ्लायट 350 टुरिस्टांक घेवन गोंयांत. दाबोळेच्या बदला मोपा लँडिंग. अभी है ना 2 फ्लाइट्स आए हैं. एक फ्लाइट मॉस्को से है, दूसरा फ्लाइट एकतेरिनबर्ग से है. मॉस्को फ्लाइट में 210 पैसेंजर्स आए हैं और एकतेरिन में 187 पैसेंजर्स आए हैं. गोवा है ना मार्केटिंग अभी और मिनिस्टर है ना काउंटे साहब और टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना कोशिश कर रहे हैं मोर टूरिस्ट को गोवा के लिए लाने के लिए. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं. नया एयरपोर्ट आ गया है. अभी हमारा हमेशा ये फ्लाइट है ना, फर्स्ट फ्लाइट दाबोली में आ रहा था, अभी मोपा में आ गया है. ओके, लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ है ये एयरपोर्ट में. अभी देखो वेलकम सब है ना, जितना जोर से किया है गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट वालों ने, इसीलिए ज़्यादा लोग आएंगे. Time in Goa, they planted quite long ago, so finally they came and they have lots of plans. It's going to be a beach. They want, of course, to enjoy and relax. They want to see some sightseeing sites and enjoy local tourism and everything, whatever Goa is ready to offer, they would like to experience. टोटल 349 पॅसेंजर जे आसात आयज मोपा ऑलोर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर लँड जाल्लेले आसा. तांचे स्वागत करपा खातीर गोवा टुरिझम आणि हांच्यांनी तांचे स्वागत केले आणि जे तांच्यांनी उलयतना सांगले की दाबोळी एअरपोर्ट जे आसा थंयसर हेच्या पयलीं दाबोळी एअरपोर्टाचेर लँड जाताले, पूण आयज फर्स्ट टायम जे मनोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे पेडण्यान जाल्या मोपा हांगा, ते फर्स्ट हांगा 2 रशियाच्यान ते 2 फ्लायट जे आसा, चार्टर्ड फ्लायट जे आसा आयज हांगा लँड जाल्ले आसा आणि हांचे स्वागत जे आसा गोवा टुरिझमान केल्ले आसात. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल मार्गेमनी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जमनीच्यो वेगवेगळ्यो कॅटेगरी बिल्ट अप प्रॉपर्टीचो आधारभूत रेट एनालायज आनी रिवायज करूंक सरकाराक सुचोवण्यो दिवंक खासा समितीची नेमणूक. रेव्हेन्यू सेक्रेटरीच्या फुडारपणांत 15 वांगडी समिती. समितीचो कार्यकाळ 2 वर्सां. 3 म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी रिव्ह्यू बसका जातली. मार्केट रिव्ह्यू घेवन जमनीचो रेट थारावपाचें काम समिती खंय करतली. महात्मा गांधीजी आनी देशाचो दुसरो प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्रीची जयंती जाली. पुराय देशा बरोबर गोंयांतय दोगांकय आर्गां ओंपली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाया बरोबर पोन्ने गोंयांत गांधीजीच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून आर्गां ओंपली. महात्मा गांधीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की प्रत्येकान ह्या स्वप्नात वांटेकारी जावप. जावं ते भुरगे, जावं ते तरणाटे, जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेल्थ सेक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती
तांच्यांनी ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर सातत्यात आपले कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. महात्मा गांधीजीचें स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आनी खऱ्या अर्थात हे सगळ्या सेक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेक आज आमी वता आनी खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गात गेल्या उपरांत हे शक्य जाता हे पुराय जगात आज दिसून राहिल्लें आसा. हांव परत एकदा आज गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती हाज्यो सगळ्यांक परबी भेटयता. आज एक आमच्या काणकोण ब्लॉकान एक बरो इनिशिएटीव घेतला. काल हांवें आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षाकूय कळयलें की अशें अशें काणकोणाक एक इनिशिएटीव घेतला म्हणजे बरी गजाल आसा. ब्लॉकान जर अशी इनिशिएटीव घेतला जाल्यार NGOज म्हणटा ते निस्वार्थीपणान रात दीस एक करून काम करतात. म्हणजे ते कशें आसता NGO म्हणटा ते केन्नाच आपल्याक कितें फायदो जातले किंवा आमकां मतां मेळटली म्हणून ते NGO काम करनात. NGOज देश बरो उरचो, गांव बरो उरचो, वाडो बरो उरचो, त्या भायर विभिन्न क्षेत्रांत NGOज काम करतात. त्या भायर स्पोर्ट्साच्या मळान आसूं, सोशल वर्कान आसूं, क्लिनींग, त्या भायर NGOज आसूं, वेगवेगळ्या वाठारांनी काम करतात वेगवेगळ्या फिल्डान. आनी काणकोणा सारक्या गांवांत म्हणजे निसर्ग राखला आनी हांगा जे आमचे वांगडी आसात ते गोंयकार एक NGO. तशेंच काणकोणांत खुबशे भायल्यान विदेशांतल्यान येवन पर्यटक म्हाका दिसता 6 म्हयने सुद्दां रावतात हांगा. ते कितें तरी आपलं एक कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात. तशेंच तांच्यांनी एक NGO घालता म्हणजे फ्रेंड्स ऑफ काणकोण. सो हातून एक बरेच गजाल जाली की जे फ्रेंड्स ऑफ NGO काणकोण आनी हे आसा आमचे गोंयकार NGO हांच्यांनी जो इनिशिएटीव घेतलो की आपलो गांव आपलो वाडो सुंदर दवरप, नितळ दवरप, हें म्हाका दिसता. आनी अशें आनी खंयच्याच दुसऱ्या मतदारसंघान किंवा दुसऱ्या एरियांनी म्हाका दिसना 24/7 जाता आसतलें. इस्रायल इराण पेटलें. इस्रायलाच्यो मिलिटरी सुवातो, मोसादाच्या मुख्यालयाचेर 200 मिसायलांचो मारो. इस्रायल म्हणटा चडशी निर्फळ. इस्रायलान हे आदी हमास आनी हिजबुल्लाच्या मुखेली धरून कमांडरांची फळी काबार केल्या. ते फाटभुंयेर इराणाची जाप. इराणाची ही मोठी चूक. अस्तंत आशियांत मोठ्या हल्ल्याक तयार रावात. इस्रायलाची इराणाक शिटकावणी, गैर पातळत म्हणून संवसाराची नजर. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.